आयटी प्रकल्प गोंयभर भोंवत आसा। सांगे, काणकोण, शेळ मेळावली, परत सांग्यार उपरांत धारबांदोड्या आनी कोडार ह्या वाठारांनी प्रकल्पाक खर विरोध जाल्या उपरांत आता फर्मागुडी वाठारांतूय आयटी प्रकल्पाक थळाव्यांनी विरोध केला। आमकां कटमगाळच्या वाठारांत हो प्रकल्प नाकाच अशें म्हणीत आयआयटी आड कटमगाळ दादाक खर गाराणें घाले। हो प्रकल्प रद्द जावंक ना जाल्यार भाजपा सरकार आड खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिली। मजगतीं आमदार विरेश बोरकारान ह्या आंदोलनाक तेंको दीत हो प्रश्न विधानसभेत मांडटलो अशें सांगलें। कटमगाव दादा तुझ्या शब्दान श्री नागेश महारुद्र देवाचो शब्द घे, श्री बेताळा देवाचो शब्द घे, श्री रवानाथ भूतनाथ देवाचो शब्द घे, श्री पिरा देवाचो शब्द घे, श्री ग्रामपुरुष देवाचो शब्द घे। ह्या जाग्याचो तू रखंडक आयज हांगा तुझ्या पायाकडे राजिनकार समाज येयल्ले आसा। हे कटमगाव दादा महाराजा याच्या पयलीं या परिसरात खूप मोठे संकट येयल्ले, त्यांना गावकरी तुझ्या पायाकडे येयल्ले, त्यांना ते संकट तुवें पयस करून या गावकऱ्यांक तशाच हो परिसर सांभाळलेलो। तू सदां सामाजिक किंवा वैयक्तिक संकटात एका उल्यार पावता, सगळ्यांची मनोकामना पूर्ण करता। तशाच आज एक खूप मोठे आयआयटी प्रकल्पाच्या नावान या परिसरात येयल्ले आसा, त्या संकट पयस जावपाक जाय। एक खूप मोठो सरकारी प्रकल्प असा, हो प्रकल्प या परिसरात जावपाक जायना। हो प्रकल्प जर या परिसरात जालो जाल्यार खूप मोठ्या प्रमाणात बारीक मोठे जीव जंतू नष्ट जातले, जनसमुदायाच्या जगण्याचेर वाईट परिणाम येतलो। हा हो प्रकल्प आयआयटी प्रकल्प या परिसरात येवपाचो बंद करपाक आमकां यश दी। सगळ्यांचे रक्षण कर, कल्याण कर, सांभाळ कर। श्री कटमगाळ दादा लोकांनी सगळ्यांनी उलो मारलो आणि देव कटमगाळच्या आमी पांयाकडे हांगा पावल्ले आसा। पूण पळयता आसतले जो आयआयटीचो जो प्रोजेक्ट हांगा ह्या गांवांत हाडपाक सोदता आनी कटमगाळ दादाचे जो सरभोंवतणी पळयला की वाट्यो ज्यो आसा जावं बाकीचो जो वाठार आसा हो देवाच्या पांयां चरणी आसा। आणि ह्याच उल्याक लागून आमी हांगा येयले आनी ज्या तरेन जो सरकार असले प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना हांगा कितलेशे भावीक गोंयभरांतले ह्या देवा कडेन येता, तेन्ना खरें म्हटल्यार सरकारान हे सगळ्यांक फाटी कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय, विचारपाक जाल्ले, विलेज पंचायतीचे तेंच्यांनी विचारपाक जाल्ले, ग्रामसभेक घालपाक जाल्ले, तेन्नाच खंय तरी हे जातले लोक कितें आसा ते आपणाक सांगतले। पण हें कांयच जावंक ना आनी हे प्रत्येक गांवांनी आमी पळयता की प्रत्येक गांवांनी सरकार आपणाक जाय त्या पद्दतीन ते हाडटा। आमी पूर्ण पाठिंबो आमच्या गांवच्या लोकांक आनी कटमगाळ दादाचे जे सरभोंवतणी आसा ही राखपाक लागून आमचो पाठिंबो आसतलो। ते हांगा आसूं जावं विधानसभेन आसूं, भायर आसतलो जावं विधानसभेन आसतलो, दोनूय कडेन ज्या तरेन आमचे कडेन मांडपाक जाता ते आमी करतले। आनी लोकां कडेन इतलेंच मागता की आपापले जे गांव जे आसा ते आमी राखुया, त्या देवाचे राखणदारांचे वाट्यो ह्यो बंद जावपाक जायना, नाल्यार वायट दुश्ट परिणाम जो आसा तो भोगचो पडटा हे सगळ्यांक खबर आसा। आनी हेच्या पयलू ह्याच कटमगाळ दादाच्या सरभोंवतणी आनी प्रोजेक्ट हाडपाक सोदताले जे गांवचे लोक सांगता त्या प्रमाणे, आनी ते समज प्रोजेक्ट हाडटा त्या टायमार ते जावना, लोक भायर सरले देवाच्या हितून कोण करपाक सोदताले तेंकांय दुश्परिणाम भोगचे पडले। आनी त्याच प्रमाणे हांव मागता सरकारा कडेनूय आमचे तेंचे रिप्रेझेंट गांवच्या लोकांचे रिप्रेझेंटेशन वयतले, ह्या लोकांचो जो भावना आसा ही दुखोवची न्हू। आमी प्रत्येक जाणांनी बाकीचे पॉलिटिक्स सायडीक दवरून देवाचे जे राखणदार आसूं, गांवांनी जे राखणदार आसतले, देवभुमी आसा जावं बाकीचे खंयचे कुडीचा कितें आसूं हे राखपाक जाय, हे भायर मारपाक जायना। ताकाच लागून हांव प्रत्येक गोंयकाराक मागणी करता आमी एकजूट जावया आनी ह्या तेंच्या मुवमेंटान आमी सहभागी जावया।